दारगळ सुकेकुर्णात शुक्रारा जाल्ल्या अपघाताचे तपासणीची आता वेगळी तासां भायर येवपाक लागल्यात। पुलिसांनी कांय जाणांचेर एफआयआर रजिस्टर केल्यात जे थंय नासलेच। कंपनीचेर कंत्राटदाराचेर आनी तेच बरोबर आरटीओचेर पुलिसांनी केस रजिस्टर करची। काँग्रेस फुडाऱ्या सयत मंगळारा पुलिशेंत गेल्ल्या लोकांनी पुलिसां कडेन मागले। पेडणेचे पुलीस स्टेशन राजकारणाच्या तालार नाचता अशे आरोपय जाले। 5 दीस जाले तरी पुलिसांचे व्हेरिफिकेशन जावंक ना म्हण लोक खुबळ्यात। ड्रायव्हराक अजून कित्याक अटक जावंक ना म्हण विचारपाक लोकांक घेवन काँग्रेस फुडारी परत मंगळारा पुलिशेंत गेले। थंयचे पुलीस निरीक्षकाकडले चर्चेत पुलीस व्हेरिफिकेशनाच्या बाबतीत काय वेगळ्योच गजाली मुखार येयल्यो। आदी आयकुया सवाल जवाब। आम्ही पोलीस ते पावलेले त्यांना 21 ते नसलो। तुमकां कशें कळ्ळें तें 21 नसलो तो? आम्ही पळयलो ड्रायव्हर गाडयेन नसलो न्हू। ड्रायव्हर गाडीन ते नियर बाय नियर पळय कशें जेन्ना एक्सिडेंट जालो तेन्ना आयडेंटिफिकेशन आयक जेन्ना स्पॉटार आसा तेन्ना आयडेंटिफिकेशन जालें आमच्या कंपनी कडल्यानूच कळटा आमच्या ट्रकार कोण ड्रायव्हर आसा तेन्ना आमी डॉक्युमेंट्स घेता न्हू कोण तो एकूच अरे साहेब हांव कितें म्हणटा आतां ते सायडीन दवरी हांव कितें म्हणटा मनीस मरतकीरूच पुलीस जागे जातले न्हू म्हणजे जागे जातले म्हटल्यार तुमी आतां पुलीस व्हेरिफिकेशन आसा ते आमचे पुलीस व्हेरिफिकेशन सगळे आसता यादवाचे विचारता बाकीचे आयल ड्यूटी सगळे तेंचे अजून 5 दीस जाले इन्सिडेंट जावन 5 दीस जाले यू विल चेक म्हणटा तूं 5 दीस जाले सांगला न्हू समज तेंच्याकडे ना डॉक्युमेंट्स ना आय विल टेक एक्शन नो अरे तेंचे जो आदेश आसा एज पर तुमचो लिसन बेश्टे तुम्ही हे करू नका तो एक्यूज पयली तो ड्रायव्हर ट्रकार केन्ना चडला तो म्हाका पयली व्हेरीफाय करूंक जाय। तो समज आयकून तरी घ्या मरे तो समज 10 दिसा 1 म्हयनो जाला कित्याक तो म्हाका व्हेरीफाय करूंक जाय। तुवें सांगलें की अक्यूज हा तो कोण यादव प्रसन्न यादव हे केन्ना कळ्ळें तुमकां? आमकां ते दिसा कळ्ळें आतां 5 दीस जाले बरे। हांव सिंपल प्रश्न विचारता की प्रसन्न यादवचे तुमचे कडेन पुलीस व्हेरिफिकेशन आसा? मिस्टेक आता चेक अरे 5 दीस जाले पोलीस व्हेरिफिकेशन ना अशें म्हणून आमचे स्टाफ वयता अजून तुम्ही त्याच्या हे करूंक ना म्हणटा पोलीस हे करूंक ना आणि दुसऱ्यांचे तुम्ही त्यांच्यावर केस फायल केल्या कोणाचे जे कांबळे त्यांचे केस फायल केले कोणी ऑब्स्टॅकल केलं त्यांच्यावर आम्ही केस फायल लोकांक त्रास घालतात तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशनाचो पार्ट आम्ही कित्याक रजिस्टर असे मारून उडयता पेडणे घरान सगळ्यांक सोपायता आयकून घ्या ऑफेन्स आम्ही रजिस्टर केलो आसा कोण कोण तेतूर आमकां दिसता आमदार बी आता तो यादवाचो पुलीस व्हेरिफिकेशन आशिल्लें काय नाशिल्लें इतलेंच सांगा। सध्या ना म्हणल्यार पुलीस व्हेरिफिकेशन नाशिल्लें व्हेरी सिंपल म्हणल्यार हाजो अर्थ पुलीस डिपार्टमेंट आपलें काम करना। अरे पुलीस व्हेरिफिकेशन तेंचेर हाडून आमचे व्हेरीफाय करता न्हू थंय स्टाफ सध्या पोलीस स्टेशन राजकारणाच्या आशीर्वादाचे बिल्डरांचेर चलता आणि काही लोकांक त्रासान घाला गोष्टी एक शॉर्ट सांगता पळय तुमकां इन शॉर्ट सांगता बेश्टे तुम्ही 4 जाणांच्या भशेन उलोव नाका आयकून घ्या स्पेसिफीक विचारता हांव तुका स्पेसिफीक सांगता खंय कितें कोणाची लॅप्सीस आसा आय विल टेक एक्शन। तुमची लॅप्सीस पुलीस व्हेरिफिकेशन ना तुम्ही चालली की यादवाचे आमच्याकडे सध्या तरी ना न्हू प्रकार एफआयआर रजिस्टर कर ड्रायव्हराचेर आज कायदो कितें गोंयान की बाबा कॉन्ट्रॅक्ट दिलो जाल्यार ताचे कडेन मायग्रंट लेबरर्स कितले आहा ताचे फर्स्ट म्हणल्यार ताणें लेबर लायसन्स ते आमी वतले एज पुलीस डिपार्टमेंट तुझे पुलीस व्हेरिफिकेशन जावपाक जाय जातात न्हू यादवाचें नांव म्हणटा ना न्हू so that means this is a violation of कोणाचे कॉन्ट्रॅक्टर रजिस्टर हांव तो करता पुलिसांक इन्फॉर्मेशन दिवना हांव तुका सांगला न्हू कितें हांव फाल्यां टेम्पररी एवरीडे ड्रायव्हर हाडटलो गोंयकारांक मारतलो वतलो आनी तुमी केन्ना करतले व्हेरिफिकेशन चालू आमचे चालू आनी ताचेर तुका सांगला दुसरे तूं ते ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचेर पयली केस रजिस्टर कर तुम्ही तुमचे कितें आसा ते दिला न्हू तूं पीडब्ल्यूडीचेर कर कित्याक तो ट्रक रोड वर्जिनेज नासतना रस्त्यार आयलो कसो हांव पळयता सगळे कितें आसा
काँग्रेस फुडाऱ्यांनी कंपनीक अभय दिवपी आमदाराचेर कंपनीचेर कंत्राटदाराचेर तेच बरोबर PWD आणि RTOचेरय FIR करात अशें मागले. करतले म्हणटा म्हणसर वेगळोच प्रकार मुखार आयलो. पळयात. हेचेर मॉक कोण ऑब्स्ट्रक्ट करता पळय तेंचेर तुम्ही रजिस्टर केले 10 नांवां घातले ही 10 नांवां तुम्ही व्हेरीफाय केले सगळे व्हेरीफाय जाले आणि कितली आधी ऍड जायत रावतली. आयकून घे पळय एक मनीस आसा सुशील पटेकर म्हणून भितर तो बाबडो केदारनाथ गेला तो ऑन द वे घरा येवपाक तेगे नाव तशें कशें येयलें थंयसर भितर केदारनाथ गेला इन्व्हेस्टिगेशन कोण असतले आणि ती ऍड जातली. सुशील पटेकर म्हणतात पळय तो थंयसर नासलोच मिडियाक सांगता हांव आणि हेंच्यांनी विदाउट इन्व्हेस्टिगेशन तेचें नाव घातलें तो ऑन द वे आसा आमी तांकां फोन केला तेचें नाव कशें येयलें इन्व्हेस्टिगेशन नाव कशें येयलें अरे म्हणजे तुम्ही बरे बरे राव तुझे ऐक आता तो सांगता की तुवें एक पटेकर म्हणतो आसा केदारनाथ ताचें नाव घातलें आणि समज जर ते खरें जालें जाल्यार पुलीस कितें करता म्हाका सांग हाजें उत्तर दे. समज जर तर तो जे जे थंय आसा तेंचेर ऑफेन्स आभार जाणना जो मेरेन अशोका बिलकोनाचेर FIR रजिस्टर जायना आणि जो मेरेन आमचे पेडणेकार स्थानिक लोकांची FIR जाला ती स्क्वॅश जायना ती सेटिसाइड जायना ती भायर उडयना तो मेरेन हो लढो काँग्रेसीचो आमचो चालू उरतलो. जो ड्रायव्हरा खातीर जो लढो तुम्ही म्हटले की तांकां अरेस्ट करपाक जाय सो तो केलो काय जर केलो जाल्यार तुमच्या दबावा खातीर. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, जवार बर्वे आणि निखिल जल्मी.